वाडे तळावलेचो हो पारंपारीक लोकवाद्य विकपी तशेंच युवा कीर्तनकार आनी कलाकार गजेश नायक ताणें आपल्या बापायचो वेवसाय राखून दवरला। गजेश फाटली 16 वर्सां जाली चवथी निमतान वेगवेगळी वाद्यां तयार करता। घुमट बांदप, शामेळ तशेंच हेर वाद्यां दुरुस्त करपाक गजेश एकदम हुशार। चवथी निमतान दर वर्सा तो 800 ते 1000 घुमटां विकता अशें तो सांगता। सादारण म्हणजे शॉप आसा 16 वर्सां आमी तो वेवसाय आमी सांबाळटा। पयलीं आमचे बाबा पळयताले, सो बाबाच्या निधना नंतर आमच्या जी परंपरा आसा ती आमी फुडें व्हरपाची आमी प्रयत्न करता। आतां कितले घुमटां विकता तुमी दिसाक? सादारण दिसाक म्हणल्यार 50 ते 60 अशे आमचे घुमटां वयता। डेली घुमटां वयता, शामेळे वयता, कासाळे वयता। ते सुद्दां प्रत्येक सायजीन ते अवेलेबल आसा। ते घुमट जावं, शामेळ जावं, कासाळे जावं। कसले तांबडे वापरता तुमी? आतां बोकडेच्या चामड्याचा सध्या वापर चालू आसा। तो तांबडे खंयच्यान हाडटा? चामडे आमी आतां बेळगांव म्हणा, कोल्हापुरा, भायरच्या राज्यांतले आमचे ती आयात जाता। सो वर्साक कितले घुमटाशे विकतात एक म्हयन्याक? वर्साक अशें ना, म्हणजे आतां चवथ लागीं पडटा, प्रत्येकाक ते घुमटाची गरज जाय पडटा। सो त्या निमतान ते एक म्हयन्याक कितले घुमटां? सादारण 800 ते 1000 इतले आमचे घुमटां जाता। रेट कशी आसता? रेट आतां तुमकां 400 रुपया मेरेन पासून धरून ते 1500 मेरेन सुद्दां आमचे कडेन अवेलेबल आसा। म्हणजे कशें आसा की ल्हान भुरग्यां खातीर आसा, मध्यम आसा, व्हडली सायजी आसा, सगळ्या ते सायजीनी अवेलेबल आसा। आनी कशें आसा की प्रत्येक म्हणजे गोंयचे कानाक खूब आमचे कडेन मुद्दाम आमकां लोक येता, कित्याक रेटूय कमी आसा आनी क्वॉलिटी बरी आसा। म्हणून लोक पेडणे धरून ते काणकोण पेडणे धरून ते आमचे काणकोण मेरेन धरून लोक हांगा मुद्दाम आमचो ह्या शॉपाचेर विजीट करतात। वाडी तळावली हांगसरलो गजेश नायक हो भुरगो गेले कांय वर्सां पासून कोल्हापुरी हांगा घुमट तशेंच शामेळ विक्री करपाचें काम करता। ताका लोकां कडच्यान बरो प्रतिसाद मेळटा। चवथीच्या पयलीं 1 म्हयनो पयलीं तो हो बिझनेस सुरू करता आनी ताका एका म्हयन्याक 800 ते 1000 घुमटां तो विक्री करता। घुमटाक लागपी जे तांबडे बकऱ्याचे तांबडे आसा ते तो कर्नाटकाच्यान हाडटा आनी स्वता हांगा ती बांदून लोकांक विक्री करता। गजेश नायक हो एक बरो कीर्तनकारूय म्हणून त्याची वळख आसा आनी सद्याक तो बरे हो बिझनेस आसा तो दर वर्साक आपूण सुरूच दवरतलो आनी आपल्या लोकांक जे आपले कस्टमर आहा तांकां एक बरे प्रमाणाचे आनी बरे क्वॉलिटीचे घुमट दिवपाचो प्रयत्न करतलो अशें तेचें म्हणणें आसा। बोरयेच्यान गोमंतक TV खातीर स्वप्नेश च्यारी।